पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार गेल्या काही दिसाच्यान जे राज्यात पाऊस पडत आसा त्या पावसाचो परिणाम पेडण्यान सुद्धा खूप जाल्लो आसा। आयज आयतारा सुद्धा खूप भरपूर प्रमाणात पाऊस हा पेडण्या वाठारांत पडलेलो आसा आणि काही जाग्यार लायटीचे खांबे आसात ते पडलेले आसात। जे डोंगराचे काही भाग आसात ते कोलॅप्स जाल्लेले आसात आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता हे जे बांद आसा पूर्ण भरलेले आसा आणि एकंदर आयज बरोच पेडण्यान पाऊस आसा अजूनही पडत आसा। सध्या जे 2 वॅक्सीन घेतल्या उपरांत तांकां एंट्री दिता अशें चर्चा जायत आसा, पूण ह्या सरकारान खंय तरी तांकां लोकांक जनजागृती करपाची खूप गरज आसा। खरेंच थंयसर 2 वॅक्सिनेशन घेतल्या उपरांत तांकां एंट्री दिता की ना किंवा नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसा हे सरकारान खंय तरी जाहीर करचे अशें लोकांची मागणी आसा। कारण आता सध्या लोक अशे मेसेजी घालतात की 2 वॅक्सीन घेतल्या उपरांत तांकां डायरेक्ट सोडटात म्हणून, पण काही जाग्यार तांकां सोडिना अशे प्रॉब्लेम सध्या दिसपाक लागले आसा। त्या खातीर सरकारान खंय तरी जनजागृती करची किंवा लोकांक सांगचे की बाबा 2 वॅक्सिनेशन कंपल्सरी किंवा नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट कंपल्सरी हे जे काय आसा सरकारान क्लियर करचे अशें लोकांची मागणी आसा। सध्या पेडणे वाठारांत कर्फ्यूचे पालन काही जाग्यार बरे तरेन करीत आसात, पण काही जाग्यार लोक अजूनही गर्दी करताना दिसपाक लागलेले आसात। सोशल डिस्टन्सिंग ना जे लोक आसात थंयसर मास्क सुद्धा थोडे लोक वापरिनासतना लोक एंट्री करतात आणि त्याचबरोबर पेडणे जे पोलीस आसात सध्या ते पेट्रोलिंग करीत आसात, पूण पोलिसान सांगले म्हणून ऐकप इतलेच न रावता लोकांनी खंय तरी आपली जी जबाबदारी आसा त्या जबाबदारीचेर खूप पालन करचे खूप गरज आसा। स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणी।